नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मागोवपाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुंबई कडेन पळयात आनी मागीरूच करात। राजधानी पणजेच्या उदरगती विशीं कागाळी सांगता महापौर रोहित मोन्सेरात। फेरयेच्या स्टॉला खातीर फॉर्मां घेवपाक शेकड्यांनी लोकांनी केली महापालिके कडेन गर्दी। 14 तारखेच्यान सुरू जातली फेरी। या वर्साचो पर्यटन हंगाम जातलो बरो, मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायलो विश्वास। पणजेच्या टीबी हॉस्पिटलाकूच जाला टीबी। हॉस्पिटला फाटले गटर जावन रावला जळारा पैदास केंद्र। दोन 2024 लोकसभा वेंचणुके उपरांत बंद पडटलो दाबोळी विमानतळ। काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेराचो दावो। आनी कोळशाचे येरादारी खातीरूच जाता रेल्वे रुळाचें दोट्टीकरण। गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। मुंबय वेगवेगळ्या उदरगतीची कामां सुरूच आसता। थंयचे लोक ही कामां सुरू आसतना जशे पाशियेस काडटात तशे स्मार्ट सिटीच्या बाबतींत पणजेकारांनी पाशियेस काडचे असो सल्लो पणजेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी पणजेकारांक दिला। स्मार्ट सिटीचें काम संत गतीन चल्लां हें हांवूय मानतां। म्हजेय पाशियेस काबार जाला। आतां ही कामां घेतिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांचे फोन नंबरूच काम सुरू आशिल्ल्या सुवातीर लायतलो अशें मेयर म्हणटा। स्मार्ट सिटीचें काम बेगोबेग पुराय जावपा खातीर पणजी महापालिकेन पावलां उबारल्यात अशें तांणी सांगलें। Now work is going on. Now you go to any other city also. Bombay, the metro has been going on for 5 years now. Now everyone understands, right? That we have sewage lines and water lines that have been there from the 60s, from Portuguese time. What do you want us to do? Not do any of the work now? According to 2 members of the smart city who are doing the coordination work between the government and the contractors. Now I believe everybody in Panjim should know who actually to get in touch with now. If there is an issue with the contractor, then the timelines will be printed on all of these boards. So for example, if there is a certain stretch that is supposed to be completed by March, now March will be the estimated thing on the board. We will keep the numbers of all the contractors, the owners of the companies also we will be listing on the thing. So let everyone now, the contractors also, and it is high time, all of them need to speed up their work also. Now even I am also a voter from Panjim. I'm also getting very irritated with the thing. पणजे फेस्ताच्या फेरयेत स्टॉला घालपा खातीर सोमारच्यान अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या। अर्ज 380 आसात, मात हजारांनी लोकांची गर्दी पडल्या। हातूंत बिगर गोंयकारांचो आंकडो चड आसा। अर्ज घेवपाक आयिल्ल्या पसरकारांची गर्दी हाता भायर गेल्ल्यान पुलिशेक ह्या लोकांक निमणे धांवडोवपाची पाळी आयली। हे फावट पसरकारांक आयडी कार्ड दिवंक पसरकारांची नोंदणी केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याच्या फाटभुंयेर पणजे फेस्ताची फेरी फुडें धुकल्लेली। ही फेरी आता बुधवार ते आयतार मेरेन भरतली। इतल्या मजगती एकूच घरातली 4 मनशां अर्ज घेवपाक येतात। ते खातीर दुसऱ्या वेपाऱ्यांक अर्ज मेळना तसो हुस्को स्टॉल घालपाक अर्ज भरूंक आयिल्ल्या पसरकारांनी व्यक्त केला। सगळे पैसे भरून सुद्धा 2 मिटरचे 5000 रुपये घेतलेले आसा तेंच्यांनी। बरे गेल्या फावटी सुद्धा फटके आनी ह्या फावटी आनी पणजे फेरयेक आमच्या चर्ची कडेन सुद्दां आमी चणे खाज्याकार लायले थंय आमच्या तेंच्यांनी फक्त 100 रुपया रिसीप्ट मारून आमच्या गोंयकारांक तेंच्यांनी बरें फीडबॅक दिल्ले आसा। आनी सगळे पयशे भरून तेंच्यांनी आतां ही कार्डां दिल्लीं आसा। जे आमी धंदो करता तेज्या एक हे प्रूफ कसो जो धंदो करून आमी थंय रावता, जे आमी एवेलेबल आमचो कसलोय प्रपोज धंदो आसा थंय हे कार्ड घालून तुमी एवेलेबल आसूंक जाय। फेरयेची फॉर्मां आमी आयच्यान दिवपाक स्टार्ट केल्या। सो फर्स्ट 10 सुमार आमी स्टार्ट केल्ली दिवपाक आनी 12 मेरेन फॉर्मां दिवन काबार केली। टोटल फॉर्म इज 380 इज इशूड, each form of ₹200 and second half we are taking the form for scrutiny and the payment and ferry will be started on the 14th of December till 18th of December.
फर्स्ट कम फर्स्ट बेजाचेर आमी फॉर्मां दिला. जे कोण लायनीच्यान वर आतां तांकां फॉर्मां इश्यू केल्या. टोटल 380 फॉर्म्स. जे आधार कार्ड घेवन येता गोंयचे तांकांच फॉर्मां इश्यू केल्या. तांचो एड्रेस गोंयचो आसा. ह्या वर्सा आमी तांकां आयडेंटिटी कार्ड इश्यू करतले आनी फॉर्म इश्यू करतना आमी ताचो फोटो एनक्लोज केला, ताचेर सिग्नेचर मारल्या आनी फॉर्म इश्यू केल्या आनी पेमेंटाक येयल्या उपरांत तांचे पेमेंट घेवन तांकां आयडेंटिटी कार्ड इश्यू करतले and ते पर्सन त्या स्टॉलाचेर उबे आसतले. So this time we going to be extremely strict also. Like as you will have seen outside CCP also there are people who are waiting for their form. Now we have told the police and our people also the moment there is any issue also we are cancelling the file immediately. Now these people also have to learn. Now we understand the fact that everyone has to do business and everything. We are cognizant of that. But now you cannot create an issue also and havoc outside the corporation building. So we have instructed them the moment there is any issue also we will cancel the file directly. So now everything is in order. There is nobody who is creating any. 27, 28, 29 आणि 30 असो 4 दीस सनबर्न महोत्सव चलतलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या वर्सा सनबर्नांत गोंयच्या कलाकारांक माची मेळटली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. सनबर्ना खातीर सगळे पयशे फारीक जाल्ले आसात. सनबर्नाक लागून चडांत चड पर्यटक गोंयांत हाडपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें ताचें म्हणणें. माहिती प्रमाणे सगळे पे झालेले आसा विच बिफोर वी टॉक्ड अबाउट वेन वी स्टार्टेड दीस विथ दीस गव्हर्मेंट आम्ही कन्सेप्ट घेतिल्लो की वी वील कम अप विथ लोकल फेस्टिवल गिविंग बडिंग स्टार्स ऑफ गोवा अ प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनॅशनल करतले म्हणून. वेन सनबर्न केम एंड प्रेजेंटेड द सेम कन्सेप्ट टुडे दे हॅव कम विथ द गोवन विलेज आणि ती गोवन विलेज घेऊन दॅट फर्स्ट डे दे आर गोइंग टू गिव द गोवन विलेज 4 दिसाचो इव्हेंट 27, 28, 29, 30. 27 तारखेक दे हॅव प्रोपोज द गोवन विलेज स्टार्ट आणि 28, 29, 30 द गोवन विलेज विल कॉम्प्लिमेंट विथ द अदर शोज विच विल हॅपन which will give all the DJs and performers to have a platform to start and get into a Sunburn arena to build up their own म्हणजे स्वतःची बेस तयार करपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो. ताच्या खातीर सनबर्नाक 27, 28, 29, 30 ते 4 दिसांक जे आसा पयलें म्हणल्यार नो ड्यूज इज व्हेरी क्लियर फ्रॉम देअर पास्ट and we have ensured that we are taking the opportunity to get proper tourists. We are giving अजूनपर्यंत तांकां म्हाका दिसता 5 मोमेंटाक आसा but we will ensure that we have a good season this year and we have a proper effective event also in terms of the EDM. Goan people will get a talent. First time Sunburn Goan DJs, Goan musicians, Goan people will have a stage to perform and showcase to international tourists and domestic which has never been in the past, which will allow us to give them a platform which they have never got before. पणजेन एक अशें हॉस्पिटल आसा जंय उपचार घेवपाक येवप म्हणल्यार फुकट दुसरें दुयेंस घेवन घरा वचप. हें हॉस्पिटल नितळ तर नाच मात तें नितळ करपाची सरकाराची मानसिकताय ना आनी हाचो त्रास जाता तो दुयेंतींक आनी कर्मचाऱ्यांक. पळयात हो रिपोर्ट. तुम्ही पळोवपाक शकता हे हॉस्पिटल सारखे चकाचक दिसता म्हणजे पेंटिंग बीन करून भायल्यान सारखे चकचकीत जो रस्त्या वयल्यान लोक वयता ते सारखे बरेच अशें म्हणटले. पूण आमी अशें आयकल्लें की ह्या हॉस्पिटला भितरली परिस्थिती खूब वायट आसा आनी आयज आमी हांगा येवन पळयली जाल्यार खऱ्यांनीच हांगासर हॉस्पिटलान एक जो रूम आसा त्या रुमान सारके उदक घाण अशें उदक आनी थंयसर भरपूर सारको वास येता आनी त्या वासाचो त्या उदकाचो लोकांक खूब त्रास जाता. पणजे सांतिनेज आशिल्ले हे टीबी हॉस्पिटल पळयात. भायल्यान ही बिल्डिंग पळोवन तुमकां दिसतले की कितले चकचकीत हे हॉस्पिटल. आतां मातशे भितर येयात, हे पळयात. भायल्यान चकचकीत दिसपी हेच हॉस्पिटल भितरल्यान मात सामके बाबत परिस्थितीन आसा. हॉस्पिटलाच्या वॉर्डांनी आसूये वा कर्मचाऱ्यांच्या चेंजिंग रुमांनी घाणयारे उदक साचून उरिल्ल्यान थंय हळशिकावणो वास पडला. हॉस्पिटलाच्या भायली गटारां तुंबल्यात. ती साफ करूंक नाशिल्ल्यान थंय जळारां जाल्यात. जळारांचे चोमे हांगा दिश्टी पडटात. भलायकी मार बरें नांव जोडिल्ल्या गोंयान हें अशें एक बुरशें नितळसाण नाशिल्लें तशेंच एका दुयेंसा वांगडा दुसऱ्या दुयेंसाची लागण करून दिवपी हॉस्पिटल आसूं येता
ही खरीच दुर्दैवी बाब आसा. वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपान मोपा विमानतळाक मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अशें नाव दिवन मनोहर पर्रीकाराचो वारसो इबाटला अशें म्हणीत मोपा विमानतळाक दिल्ल्या नांवाचो काँग्रेसीन निशेध केला. भाजपान अशें म्हटलां खरें की मोपा विमानतळाक मनोहर पर्रीकारा फाटल्यान हें नांव दिलां, मात जर हें खरें आसत जाल्यार पुराय नांव कित्याक ना, अर्दकुटें नांव कित्याक अशें काँग्रेस विचारता. We knew there was a sinister plan in naming this airport, and I say one thing. I had made a demand that the airport, Mopa Airport, should be named after Dr. Jack the Sipera or the Anand Bandodkar. I had no problem. My first preference was Dr. Jack the Sipera. Now they have decided to name it Manohar. Now, after destroying the legacy of Manohar Parrikar, the BJP now claims that this airport is being given a name in honor of Manohar Parrikar. Why is the BJP scared to name it Manohar Parrikar Airport? You have, in France, you have Charles de Gaulle Airport. It's not simply Charles. You have a full name. John F. Kennedy. So therefore, John F. Kennedy Airport is not simply John. So if you want to name an airport and give respect to a person, you need to give the name correctly so that the world will know that you are respecting and honoring a particular individual. If you are trying to be ambivalent, which is neither here nor there, and look at photo pa, the Manohar Dilman, you can see so many Manohars who have got up. एक नुस्तेकार मुगे constituency, दूसरा टेलर आसा थिंगा, तीसरा बाबू आसगांवकर आसा, मनोहर त्रिंबक आसगांवकर आसा. So I say, you want to name after him also, no problem. You tell it boldly. Why should the BJP run scared like a coward and try to say that we are honoring him in such a shady and dubious manner? And in the hands of the Honorable Prime Minister, I think you have insulted the nation with such kind of an attempt. I think this may be the first time which we can be seeing in the history of our country that you are playing with the hound and also racing with the hare, which is completely wrong way of looking at things. And I think the BJP needs to introspect. प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या दिसा बेळसाव गांवचे लोक एकठांय आयले आनी गोंयचो एकवट ह्या संघटने खाला आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका असो थाराव घेतलो. सरकार डबल ट्रॅकिंग करून गोंयांत कोळसो हाडूंक सोदता आनी कोळसो हाडीत जाल्यार व्हड प्रमाणांत प्रदूषण जावन आमचो वाठार पेड्ड्यार जातलो आनी पुराय गोंय सरकार त्रासान घालतलो. ह्या कारणाक आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशें गोंयचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी म्हणलां. हांव सांगता गव्हर्मेंटाक की हो जो प्लॅन तुमचो आसा तो फाटी घेवचो, कित्याक एक सायड तुमी सांगता की कोल्ड पोल्युशन जाता, ग्लोबल वॉर्मिंग जाता, आनी दुसरी सायड तुमी जे प्रोजेक्टां हाडटा ग्लोबल वॉर्मिंग कवर करपाक आनी वाडोवपाक. This is the sign Prime Minister of India is coming down to Goa and we are against the government. म्हटल्यार कितें, तुमी जे काम करता पळय हे लोकांक मान्य ना आनी तुमी लोकांच्या अगेन्स्ट वयता. दॅट मिन्स people of Goa is unhappy with your government system. There is no need of the second track. The present track can cope with the needs. जे बंडखोर आमदार भाजपान गेले ताणें आपलो फायदो पळोवन कोळशाक तेंको दिवन गोंयची वाट लावपाचेर मोन दवरला आनी तांकां ह्या कर्तुबा खातीर मेळपी इनामांतल्यान ताणें आपले किशे भरल्यात अशें म्हणीत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान तिडक उक्तायली. आमी गोंयकारांनी एकवट करून ह्या सगळ्याक विरोध करपाक जाय. आमचो एकवटूच ह्या सगळ्यांचे काळेपण मुखार हाडपाक शकता आनी गोंयचो नाश जावपा पासत वाटावंक शकता. तुमचे भितर आज ह्या गोंयच्या एकवटान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या पब्लीक अवेरनेस सभेन भाग घेवपाक खूब खोस भोगता. पयले सुवातेर म्हाका दिसता पब्लीक अवेरनेस म्हणटा तें जाल्लेंच आहा. पब्लीक अवेरनेस जावंक ना अशें ना. गोंयकारांनी कितलेंदा सांगलें, आमी एसेंब्लीन सांगलें की गोंयांत आमकां कोळसो नाका म्हूण, आनी डबल ट्रॅकिंग म्हणटा तें फक्त कोळशा खातीर जाता हें सगळ्यांक खबर आहा. पूण दुर्भाग्य, बॅड लक
की आमचे भितर एकवट ना, गोंयचो एकवट आतां हो एकवट करूंक सोदता. परती एक याद जाल्या की सगळे पडते एक जावचे म्हणून. हांव आतांच बाय आलिना साल्दनाक विचारतालो ह्या गांवांत कितल्या लोकांक खरो इफेक्ट जाता काय म्हणून, आनी ते सगळे हांगा आसात काय म्हणून. हें पयलें गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार गोंयांत हेजें अवेरनेस करपाचें. आज बदल कितें जाल्या. लास्ट टायम आमी तकलेक कोळसो लावन गेल्ले, थोडे जाण आतां हे कितें तें भगवे लावन गेले ते सायडीन. आतां ते कोळशा बरोबर आसतले. कोळशाचे म्हाका हांवें पयलें खारेवाड्यार काय खंय तरी हें कितें तें व्हीलचेअर्स डिस्ट्रिब्युटेड बाय अडानी हो आमदार करता, कोण तो संकल्प. हांवें पळय पेपराचेर फोटो पळयलो. सो हे सगळे भिकारी हांकां विकते घेतल्या कोळशाच्या पयशांक आनी गेल्ले आहा ते सायडीन. आतां कितले गोंयकार तांकां विचारतले वेदर दे आर आन्सरेबल टू द पीपल ऑर नॉट. हे सगळे तियात्र एसेंब्लीन करपाचें केलें आनी मागीर तेच कोळशाच्या पार्टीन गेले. हे कशें कितें हें सगळें. म्हाका दिसता अवेरनेस भरपूर जाल्लो आहा, सगळ्यांक खबर आहा. पूण हे जे पुलीस डेप्युटी कलेक्टर आज सावंड जे अलाव करनात हांकां तुमचो भंय दिसना. आज मेरेन कोर्ट म्हणटा तो अजून बीजेपीच्या बॉल्सान पावूंक ना, फुल्ली पावूंक ना. थोडे कडेन पावला, सगळो पावूंक ना. असले हे मामलेदार बिमलेदार हे जे चमचे आहा जे सावंड बंद करता आनी कितें करता हे आसत. पूण हायकोर्टान अजून मेरेन न्याय मेळटाच. हो न्याय घेवंक जाय. उरिल्लो म्हणटा ते एसेंब्लीनचो कितें तुमचो बरो स्टडी करून इश्यू काडूंक जाय. तो काडपाक हांव सदांच तुमचे बरोबर आसतलो, इतलेंच उतर दिता. अशें जायता तितले एकवट करा. तुमचे बरोबर आमी सदांच आहा आनी एकवटान जर आमी झगडले जाल्यार आज जैत आमचें जातलेंच हें म्हाका खात्री. सरकारान व्हडले महामार्ग बांदल्यात, गरजेचे आशिल्ले संडास मात बांदिल्ले नात. तेन्ना महामार्गा कुशीक संडास बांदपाचेर सरकारान विचार करचो अशें गोवा फॉरवर्डाच्या बायल फाट्यान मागणी केल्या. विधानसभेच्या फुडल्या अधिवेशनात पक्षांचे मुखेली विजय सरदेसाई ह्या विशीं आवाज काडटले अशें तिचें म्हणणें. की गव्हर्मेंटाक ह्या इश्यूचेर विचारच करपाक नाका. जेन्ना येद्यो व्हडल्यो तुमी हायवेज बांदतात, इतले रुंदीकरण जाता रस्त्याचे, वेगळे वेगळे रस्त्याचे रुंदीकरण जाता, हायवेज सामके फ्लायओवर्स बांदतात तुमी, ब्रिजेस बांदतात, आनी सादी जर आमी एक जे डिमांड करतात जे अत्यंत गरजेचें आसा की सादी आमकां पब्लीक टॉयलेट्स दिवचे म्हणून, बायलां खातीर पब्लीक टॉयलेट्स दिवचे म्हणून, ते तुमच्यांनी पुरोवपाक जायना आमकां. हाचे सारकी म्हाका दिसता लज्जास्पद अशी गोश्ट ना. कित्याक जेन्ना पळय तुमी बायलो बायलो म्हणटात आनीक आज आमी वी आर मोर दॅन 50% ऑलमोस्ट इलेक्ट्रेट, आनी आमचे खातीर जर बायलां खातीर जर ह्यो बेजीक सुविधा जर प्रोवायड करपाक जायनात तर वॉट आर वी टॉकिंग अबावट. म्हणजे वॉट गूड ऑफ विमेन आर वी टॉकिंग अबावट. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हाचेर विचार करचो. आनी आमची गोवा फॉरवर्डाची एक खासियत आसा म्हणजे आमी खंयचोच इश्यू असो अर्दकुट्यार सोडपानात. आमी वो परस्यू करीत रावतली अँड वी वील डिमांड, वी वील कीप डिमांडिंग अँड वी वील सीक जस्टीस अँड वी वील टेक इट टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. मुन्नालाल हलवाईचेर जाल्ल्या हल्ल्यान गोंयच्या दर एका नागरिकाक धक्को बसला. हो हल्लो म्हळ्यार मुन्नालाल हलवाईच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर जाल्लो हल्लो आसा अशें म्हणीत तृणमूल काँग्रेसीच्या राजन डिमेलोन तिडक उक्तायली. ह्या आझाद मैदानाचेर दिसा उजवाडा जाल्ल्या हल्ल्या वयल्यान गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सामकी इबाडल्या हें लक्षांत येता अशें म्हणीत राजनान सरकाराचेर फोग लेगीत काडलो. The brutal attack on activist Munnalal Halwai in full camera glare at the Azad Maidan at Panaji has shocked the senses of every citizen of the state. A man addressing the media being attacked is not only a direct attack on the freedom of expression, but it is also a direct attack on the freedom of press, where they have been obstructed from recording the statement of the activist. This is a clear indication that the assailants are emboldened because of the complete breakdown of law and order situation under the present Chief Minister. The question arises, could such a brutal and fearless attack be ventured upon without the connivance of the law enforcing agencies? What in other terms they call without a setting? Trinamool Congress Party strongly condemns this assault of freedom of expression, especially on the freedom of press. We demand strict and exemplary action be taken against the assailants of these
freedom of press and the freedom of expression. मोपाचो दाबोळे विमानतळाचेर परिणाम जावचो ना, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. मोपाक लागून गोंयां येवपी आनी गोंयच्यान वचपी पर्यटकांक पर्याय उपलब्ध आसतलो, तशें वेळेस दिश्टीतूय बरें पडटलें अशें रोहनाचें म्हणणें. मोपाचो फरक दाबोली पडचो ना. जितल्यो फ्लायट्स एनाउन्स जाता, इफ यू सी द टायमिंग्स which are of which the naval base cannot take, I mean दाबोलीम cannot take, जो टायमिंग मदलो कन्विनियंट गोवा पुना तुका जी टायम मेळटा ती पयलीं मेळनाशिल्ली. आतां जी नवी सेक्टरान टायम मेळटा थ्रू इंडिगो और गोयर तुवें पायला जाल्यार इज अ डिफरंट टायम. सो द कन्विनियन्स ऑफ अ ट्रॅव्हलर इनबाउंड आनी आउटबाउंड will have much more ways of thinking in terms of travel. So he has the option of Mopa and in terms of Daboli for arrival and departure based on the timing. So flexibility आशिल्ल्यान गोंया टुरिस्टाक येवपाक बरें पडटलें. Mopa airport will change the thought of tourism. क्लबान मडगांवां ई-वेस्ट कलेक्शन मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे खातीर ताणें समाज वावुरपी दीप कारापुरकारांचो आदार घेतला. ही मोहीम 12 डिसेंबर ते 17 डिसेंबर मेरेन चलतली. तशेंच पुराय मडगांव आनी फातोड्डा ह्या वाठारांत लोकांनी ई-वेस्ट एकठांय करून दिवचो. तशेंच रोटरी क्लबा कडेन संपर्क साधून घराघरांनी वचून ई-वेस्ट एकठांय करतले अशें रोटरी क्लबाचे अध्यक्ष दीप कारापुरकारान सांगलें. हो ई-वेस्ट कोयर 10% EDC भरून रिसायकलिंग करतले अशी माहिती मडगांव महापालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिल्या. तशेंच सगळ्या मडगांवकारांनी ई-वेस्ट एकठांय करून ह्या पंगडा कडेन दिवचे अशी मागणी दामोदर शिरोडकारान केल्या. राया सरपंचा आड घातिल्लो अविश्वास थाराव 7 विरुद्ध 4 मतांनी पास जालो. 7 पंच वांगड्यांनी सरपंचा आड अविश्वास थाराव घातिल्लो. 3 म्हयन्यां पयलींच हांवें सरपंच पदाचो ताबो घेतिल्लो. सचिव नाशिल्ल्यान आमकां दिसपट्टे कामकाज करपाक त्रास जाताले. हांव सदांच सगळ्यांक विश्वासान घेतालो, पूण कांय पंच आपल्याक विश्वासांत घेयना म्हूण आरोप करताले अशें सरपंच सांगता. नॉन कॉन्फिडंट मोशन म्हळ्यार आमी 4-7 जाले, आमी हें जाले लूज जाले. तो सांगता कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून. कॉन्फिडन्सान घेयना म्हळ्यार कितें जालां, म्हाका 3 म्हयने मेळ्ळे. 3 म्हयन्या पयलीं आदले आमगेले हें आहलो न्ही एडमिनिस्ट्रेटर चलयतालो, तेन्ना आमगे भरपूर बॅकलॉग वाजले. 2 म्हयने आमी तितूनच गेले. तेज उपरांत आमी सेक्रेटरी येयली न्ही, ती लिवेर गेली. लिवेर हें जाली ट्रेनिंगाक गेली. तेन्ना सेक्रेटरीयाचो तो एक ऑर्डिनरी दीस येतालो, पूण तो कांय एडमिनिस्ट्रेशन हें करनासलो. बेश्टी कितें सायन मारपाक तें मारतालो. ते 10 दीस गेले आमगेले. तेज उपरांत ती ट्रान्सफर येयले ते 10 दीस तें कांय काम केलें ना. सो हितून आमगे हें उरलां आनी तो म्हणटा आपल्या कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून. सेकंड थिंग हांव एक आनीक सांगता, हो पिटर पाद्रूस हांवें कमेंट म्हणला फर्स्ट टायम म्हाका. जेन्ना आमगे मरे मंथली मिटींग आसताली तेन्ना आमी ऑलमोस्ट 6 जाण बसतालीं, डिस्कस करतालीं फाल्यां मिटिंगेक कितको प्लॅन करता. आनी ते तेगले कारण करताले. ताका विचारलें तुमी 27 आमी तेगे कारण डिस्कशन करून येयले. ताका विचार फोटो मारतले आनी तो आहलो. एकूच म्हणटा तो आसोना 5 हें डिस्कशन करून येयली 27 ऑफ नोव्हेंबर. आनी 28 मागीर आमगे ही मिटींग जाल्या, मंथली मिटींग जाल्या 28. देन सेकंडार तेणें नॉन कॉन्फिडंट मोशन घाला. आमी जो रिजन्स आहाय ते आमगे नो कॉन्फिडन्स ऑलरेडी स्टेट केल्ले आसा की जेन्ना कितलें काम आसा तो मेंबरांक कॉन्फिडन्सान घेनासलो. आनी विथ रिगार्डींग टू डेव्हलपमेंट वर्क्स जो आमचे बारीकशे सगळ्यांक बारीक कामां जो आसा लायक कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्लूस गेट्स, जो आतां आमच्या फार्मरांक उदक जाय आसलें ते बांदपाक खूब हें करूंक लागलो की ना आज फाल्यां. सो सर्टन इम्पॉर्टंट वर्क्स वीच आर व्हेरी रिक्वायर्ड ऑन अर्जन्सी बेसिस. द सरपंच वॉज नॉट टेकिंग इट व्हेरी लायटली अँड नॉट गोईंग अहेड विथ द ॲडव्होकेट गजानन हाका मारहाण केल्ल्या प्रकरणात सीबीआय कडेन दिवपाची तशेंच संबंधीत अधिकाऱ्यांक निलंबीत करपाची मागणी फोंडा वकील संघटनेन केल्या. जाल्यार पुलीस निरीक्षकांची लेखीत कारवाय करपाची मागणी केल्या. सोमारा फोंडा वकील संघटनेच्या सगळ्या वांगड्यांनी न्यायालया भायर जमून ॲडव्होकेट गजाननाक पुलिसांनी मारपीट केल्ल्याचो निशेध केलो. आमकां जाणून आयलां
की तो इन्सिडंट आशिल्लो पळय तो सिवील डिस्प्यूट आज तुमी पळयता जाल्यार कोर्टाची जर ऑर्डर सुद्दां आसत जाल्यार ती जर ऑर्डर घेवन पुलीस स्टेशनार वचत जाल्यार कोर्टाची ऑर्डर आसून पुलीस आनी व्हडले ऑफिसर सांगतात की ती सिवील डिस्प्यूट म्हणून हांगा ऑर्डर ना डायरेक्शन ना कोर्टाची कसलीच येना ही सिवील डिस्प्यूट अशें जाणून आयिल्लें आसा आनी सिवील डिस्प्यूटाक पुलिसाचें थंय काम कितें हो मोठो प्रश्न म्हणजे पुलीस ते इंट्रस्टेड आशिल्ले काय कितें हे सगळे हातून हो एक प्रश्न निर्माण जाता PIच्या डायरेक्शनान हे सगळे गेले आनी ही कारवाई करपाक म्हणजे गुंडगिरीची वृत्ती जाल्ली आसा म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता सिवील डिस्प्यूटान कितें जाल्यार लोक गुंडांक हायर करताले आतां हे पुलिसांक हायर करता काय असो प्रश्न निर्माण जाला डिमांड आमी आत्तां सांगला एक म्हणजे ती FIR जी आसा ती क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर करची दुसरी आसा ते सगळे जे चारूय जाण जे पर्वरी पुलीस स्टेशनाचे हे आशिल्ले तांकां सस्पेन्शन करचें सस्पेन्शन दवरचें आनी तांकां अरेस्ट करचें तिसरी मागणी आसा की जो पळय PI आसा ताजेरूय इन्क्वायरी करची की ताणें कशें डायरेक्शन दिलें काय म्हणून गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.